राज्यात अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचे नांवच घेना। सोमारा धारगळ महाखासन हांगासर कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातात दुचाकी चालकाक तकलेत दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला। फुडलो तपास सुरू आसा। पेडणे तालुक्यात सध्या लहान व्हड अपघात जायत असा, जो राष्ट्रीय महामार्ग 66 आणि जे गावचे MDR रस्ते असतात ते रस्ते धोकादायक स्थितीत असलेल्या कारणान आणि गटार व्यवस्था पुराय बिघडल्या कारणान जे रस्त्यावर उदक साठवता त्यातून मार्ग काढताना दुचाकी वाहनांक ताचो बरोच त्रास जाता। आज सांजे 4:30 वरांचेर धारगळ महाखाजन हांगासर GA06E3622 ही 4 व्हीलर आणि GA03D0711 ही 2 व्हीलर हांच्या दोगांय मजगती अपघात जावन दुचाकी स्वार जखमी झाला। ताका लागींचेच आशिल्ले रेडकर हॉस्पिटलाक उपचारासाठी व्हेल्लो आसा। हाचेर पुलिस तपास करीत आहात। पेडणे पोलिसांनी घटनेचो पंचनामो केला। मुखायली माहिती पेडणे पोलिसांकडून जी कारवाई सुरू आसा ती मागीर कळतली। तोपर्यंत अपडेट आम्ही दीत रावतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।